कितलो मिस केलो आम्ही तुका खबर हा. गरम गरम सारखी रस ऑमलेट बापरे रूच येयली तोंडाक सारखी. कोणूच ना पळय हांगासर आनी ती बाबडी पळय कशी ओडून हाडटा बाबडी बायल मनीस. फासले जे स्टॉल्स असता खबर आसा तांकां सदी सपोर्ट करूंक जाय. कितलो मिस केलो आम्ही तुका खबर हा. तुका सांगू शकना. आयज आमचो यो खा स्टॉल ओपन जाल्लो हा गायज. हांव इतलो हॅपी आसा. तुम्ही पळोवंक शकता सरावंडींग हांगासर कांयच ना. बाबडे खूप तेप ती घरा बसलेली ओके. कितें म्हणे तू ना घरान बाबडे. सो गायज वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आसात तुमी? देवाच्या कृपेन सगळी बरी आहा म्हणून मागता. आणि आयज आमी आसा सालिगांव ओके. आणि तरी आमी बरी इतलीशी जे हॅपीनस आसा पळय तोंडार आसूंक जाय तशी हॅपीनस ना न्हू हा. कित्याक बाबडे तिका आमी आतां कितल्या म्हयन्या उपरांत पळय ओके तिचे कडेन येयला आमच्या आंटी कडेन. बट स्टील तांकां खंय परत थोड्या दिसाची परमिशन गावलेली खंय म्हणजे तिका परमिशन गावलेली मायकल लोबन खंय सरान आमकां तिका परमिशन दिल्लेली खंय. बट परत तांकां स्टॉप ऑर्डर येयली परत म्हणजे परत तांकां आतां स्टॉल काड म्हणटा. सो हांव जाणा म्हाजे खूब सारे पुलीस MLAs इवन म्हाजे CM बसून विडियोज पळयता करता आमकां मॅसेजी बीन तो. हांव कितें म्हणूंक सोदता की आमचे नीज गोंयकार जे आमचे गांवकार हांगासरले लागींचे आसा पळय तांकां तरी हांगा गाडो घालूंक दिवचो. एटलीस्ट आमचे 4-5 गाडे जे आसा पळय ते तिजो बाबडे सोर्स ऑफ इनकमूच तो. आनी बाबडे कडेन कितें खातले पोटाक जाल्यार तेजे कडेन बाबडे कांय ना आनी. सो प्लीज अंडरस्टँड करा बाबा तांकां. आयज हांव रस ऑमलेट घातलो. वा मॅगी हांव इतल्यो खातालो पयलीं रातचे. कोणाक म्हाजे पयलींचे व्लॉग्स उगड आसा ते सांगात आं. आनी आयज हांव वयस गरम गरम सारकी रस ऑमलेट बापरे रूच येयली तोंडाक सारकी. आनी आयज हांव तुमकां स्पेशल एक च्या दाखयता. आयज तेणी म्हाज्या खातीर ब्लॅक टी केल्या अलग सारकी. सांगता तुमकां कसली पळय तीच सांगतली तुमकां. रोडार पळय कोणूच ना. मस्त लिंबू मारून कितले दीस जाले आम्ही तरासताले न्हू रे हावे. खूप दीस जाले. आनी गायज प्लीज कितें म्हणटा पळय ते फासले जे स्टॉल्स आसता खबर आसा तांकां सदी सपोर्ट करूंक जाय. स्पेशली आमच्या गोंयकारांचे स्टॉल्स. आनी आमी केन्ना झप करून अशें व्हडले हितून वचना. भायर स्टॉला बीन आहा न्हू आमी मुद्दम वयता आनी तेंचो टेस्टूय बरो आसता घरगुती टेस्ट. चला हांव चालू करता. घे लिंबू लिमो मारता. आनी हांवें घेतले पाव. म्हाका पाव लायक पोळयेकूच चड. हांगा दाखय पयलीं घे फाटी जाल्यार. टू गूड. चला मागीर मेळटा तुमकां. सद्या पयलीं खाता. ए पळयात गायज रोस ऑमलेट केल्लो आमी ऑर्डर. आनी हांगालो व्यू पळया विथ सच अ ब्युटिफूल चर्च. ही चर्चीक पळोवन खरेंच बरें दिसता. आनी पळयात कांयच ना हांगा खंयचीच स्टॉलां ना. ही जी काळी च्या आहा पळय ब्लॅक टी ही समथींग स्पेशल खंय कसली तरी केरळाची कितें तरी सांगली न्हू तेणी मातशी बरी आहा. आनी म्हाका आम्ही जेन्ना पियाली पळय तेन्ना रोस्टी पियाली. सो गायज आम्ही गेल्या फावटी सुद्दां न्हू कसली तरी च्या पियाली रोस्टी कितें ती बरी आसली. ती बरी आहली बेस्ट आहली सारकी. च्या बी बेस्ट करता ती बेस्ट आहली सारकी. कशे लोक पळय स्टॉला पळय आपणाची कशी ओडी धाडटात पळय ती चुरचुरे पळयात कोणूच ना पळय हांगासर. आनी ती बाबडी पळय कशी ओडून हाडटा बाबडी बायल मनीस. पावस पळय कसलो येता तो पळय कसलो आवाज. केन्ना येतलो रे हावे. तू नाचलो कसो. मैं भी नहाऊंगा. ये सब निकाल दूंगा. साइकिल लेके जाऊंगा घूमने कहा पूरा गाँव में. पूरा क्या गौवा गौवा करो 80,000 खंय रे पावस कितलो स्लो येता रे. अभी पूरा दिखेगा नहीं भैया. पळय स्लो येता पळय आवाज येता खर्र करून. हे पळय गोंयान नातात ते. गायस पळयात गायस शेतान आम्ही बरे पावसान न्हावपाक येयल्लेली आनी पावसूच गेलो न्हू रे.
आणि तू पनवती झाली रे, पनवती झाली नो रे, पनवती झाली. आमाय 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 आमाय. सो गायज गेल्या वर्सा जुनाच्या दर तुम्ही 2 तारखेला आम्ही शेतान आसताली नुस्तें धरपाक. येदे येदे व्हडले नुस्तें येयल्लेले तुमी पळयल्ले आसतले. आनी ह्या फावटी पावसूच ना. पावस पडटा चिरीमिरी जाता वयता. आता जुलय लागपाचो येयला तरी पावस ना गोंयान. तू कितें म्हणूंक सोदता हेच्या बद्दल? पावस कित्याक ना? खंय स्विमिंग पूल करतलो रे तू? वाव काय बरं दिसता पळय. वो ब्युटिफुल ब्युटिफुल ब्युटिफुल. गायज ही कोरोना हांवें ऑर्डर केल्लेली इंस्टामार्टा वयल्यान. ही म्हणटा झिरो खंय ही कितें म्हणटा ते झिरो अल्कोहॉल हा खंय. हितून कांयच ना पळय, हितून बरयलेलें हा पळय झिरो अल्कोहॉल. ही खरीच झिरो आसता सांगा म्हाका. हांवें केन्ना ट्राय करूंक नासलें आनी बेश्टेच नो अल्कोहॉल म्हटल्या म्हणून हांवें ऑर्डर मारली बेश्टीच पळोवपाक. आनी म्हाका कितल्यांक 100 रुपीसान पडली. गायज तुमी पळोवंक शकता आमगेर केला आयज अंकितान चिकनाचो फ्रायड रायस वेजिटेबल्स बीन घालून. म्हाका असो खूब लायक. आनी चिकन फ्राय करपाक दवरला सो म्हाका पाशियेंस नासलें म्हणून हांव जेवपाक येयलो. गायज तुमी पळोवंक शकता हांगासर लायट गेल्लेली आसा पर हांवें इनवर्टर बल्ब लायिल्लो आसा. आनी आतां तुमी म्हणटलो कसलो धुंवर येता. बेडा पोंदसून कसलो धुंवर येता. दीस इज मिस्ट्री. कितें तें तुमी मागीर कॉमेंट करा, हांव सांगता मागीर तुमकां. आनी तुमकां आनी एक कितें दाखयता पळयात आं. गायज तुमी इनवर्टर बल्ब पळयलाच आसतलो. इनवर्टर ट्यूबलायट पळया. सो गायज तुमकां खबरूच आसा पावसाच्या दिसांनी मोस्ट ऑफ द टायम लायट वयता आनी खूब कमी लोकांगेर इनवर्टर आसा. आनी जे लोक बाबडे कोणागेर इनवर्टर ना आनी फॅनाची तांकां घराक खरी गरज आसता. जाणटे लोक आसता फॅन ना जाल्यार तांकां त्रास जाता. आनी म्हाजे असले तरणाटे भुरगे फॅन ना जाल्यार जारी चावता. हेंच्या खातीर हांवें एक तगडी सोल्युशन घेवन येयल्लो आसा इन व्हेरी चीप प्रायस. फाल्यां नाल्यार परवा तुमकां व्हिडिओ घालता पळयात तुमी. आयज आमी गेल्लेली दया आंटी कडेन आनी थंयसरले डिशीज खावन खरेंच बरें दिसलें. मेन म्हणटा पळय ती शी इज वन ऑफ द स्वीटस्ट लेडी आय एवर मॅट इन माय लायफ. ओके. आनी आयज काल सगळ्यांच्या लायफान अपसायड डावन जाता तें पळोवपाक खरेंच वायट दिसता. हांव खरेंच म्हाका खरेंच वायट दिसलें हें सच सिच्युएशन आयकपाक. एवरी टायम अशें एकूच आयकूंक येता जे घाटी जे भायले लोक आसा तांकां नुस्तें विकूंक मेळटा, आंबे विकूंक मेळटा, ते मागीर आमचे बायलांचे नाकाचेर आंबे मारून नाक फोडून उडयता. तांकां स्टॉल घालपाक प्रॉब्लम ना, तांकां शॉपां घालपाक प्रॉब्लम ना, तांकां हांगा धंदो घालपाक प्रॉब्लम ना. बट त्याच जाग्यार तर आमचे गोंयकार कोणूय कितें 2 रुपया जोडूंक सोदता ताका प्रॉब्लम. कितें म्हणपाचें सारकें न्हू. आनी मेन म्हणटा पळय ते आनी एक इशू फॉर द फर्स्ट टायम जाल्लो आसा दॅट इज उदक ना. आख्ख्या इंडियेक उदीक ना. गोंयांनी हालीं स्लो स्लो प्रॉब्लमां जायत आसा. नळ बीन वयता हालीं. ओके. बॉम्बे जाल्यार उदीकूच ना म्हणटा पळयलां आसतलें तुमी हेजेर न्यूजाचेर. सो हे सिच्युएशन आमकां पयले फावटी पळोवंक मेळटा इन माय एंटायर लायफ. केन्ना सिलिंडराचे इशू हांवें पळोवंक नासले. फॉर द फर्स्ट टायम पयले. उदकाचे इशू पयले, इलेक्ट्रिसिटीचे पयले. टॉकटे म्हणून एक व्हडलो हें येयल्लो आनी सगळे लायटीचे पोल पडलेले. कितले दीस लायटी नासल्यो 2-3 वर्सां पयलीं तेंय पयले. नोटबंदी जाली. 500च्यो 1000च्यो नोटी बंद जाल्यो तेंय आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. कोरोना व्हायरस येदो व्हडलो तेंय आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. कितले जाणांची बाबड्याची डेथ जाली. हांवें आनी आमच्यानी एका म्हापशान फूल फॅमिलीत एका वांगडा एक्सपायर जाली. पयलीं चेडो जालो, मागीर चेडूं जालें, मागीर तेंचो बापूय आनी आवय फूल फॅमिली काबार कोरोनान. सो हार्ड टायम पयलेले आसा आमी ह्या संवसारान ह्या जनरेशनान. सो खरेंच वायट दिसता हें सगळें. पण स्टील आमी हें सर्वायव करून आयज हांगासर आसा. देवाचे कृपेन खूब बरें दिसलें खूब. पण कोणाची लायफ बाबड्याची गेल्लेली आसा, कोणाच्या घरांतलो दिवो पालवलेलो आसा तांकां कितले त्रास जाला आसतले सारकें न्हू.
चला गायज हांव तुमकां खंयसून खंय वळेलो आमी गेल्लेली खावपाक आनी पावयलो तुमकां आनीक खंयसरून. सो येस गायज तुमकां फाल्यां हांव एक तगडी वस्त फाल्यां नाल्यार परवां घालता व्हिडिओचेर आनी चॅनलाचेर आमच्या नवे आसा जाल्यार लायक आनी सबस्क्रायब करपाक विसरनाका. टील दॅन टाटा गुड नायट आनी बाय बाय.